नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत जाले महत्वाचे निर्णय। कोटा हांगा ग्रीन फील्ड एअरपोर्ट जाल्यार ओदिशा हांगा सपदरी एक्सेस कंट्रोल रस्त्या खातीर मंत्रिमंडळान दिली मंजुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला एनडीएच्या बसकेंत उपराष्ट्रपती पदाचे दावेदार सीपी राधाकृष्णन हांचो जालो भोवमान। विरोधी पक्षावतीन पी सुदर्शन रेड्डी लढयतले उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जीसीसीआयन आयोजित पर्यटन परिसंवादात केले उलोवप। 2037 मेरेन गोंयाक देशातले सगळ्यांत पयले विकसीत राज्य करपा खातीर सर्वसमावेशक उदरगत करप असा ध्येय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक फोटोग्राफी दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत वांटो घेवन केले उलोवप। फोटोग्राफरांक आधार दिवपा हेतान सरकार राबयतले फावो त्यो येवजण्यो। मुखेलमंत्री बीसीसीआयन एशिया कप 2025 खातीर दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाची केली घोषणा। भारतांत जावपी आयसीसी बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट करंडका खातीर लेगीत पंगडाची जाली निवड। आणि आता खबरो विस्तारान। आयज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या जाल्ल्या बसकेंत घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती आणि वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशद आफोवन दिली। ह्या वेळार राजस्थानच्या कोटा हांगा ग्रीन फील्ड विमानतळ उबारपाक केंद्र सरकारान 1507 कोटी रुपयांची गुंतवणूक मंजूर केल्ल्याचें तांणी सांगलें। कोटा हे राजस्थानातले व्यावसायिक तशेंच शिक्षण प्रशिक्षणाचे केंद्र आशिल्ल्यान ह्या विमानतळाच्या माध्यमांतल्यान ह्या दोनूय क्षेत्रांत उदरगत जातली अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें। राजस्थान में कोटा बूंदी नया एयरपोर्ट बनेगा 1507 करोड़ रुपए से। ये आप देख रहे हो पिछले कई वर्षों में जो एयरपोर्ट की डिमांड बढ़ती जाती थी वो इन पिछले 11 वर्षों में पूरी हुई है। उसमें उस कड़ी में एक ये नया एयरपोर्ट जुड़ रहा है। देश भर से छात्र एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो सब के सब कोटा लगातार जाते हैं, चाहे ट्रेन से हो चाहे फ्लाइट से हो। तो कोटा के लिए डिमांड लंबे समय से एक अच्छे बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट की डिमांड रही है और बूंदी और कोटा एक तरीके से करीब करीब आज एक पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे बन गया है। एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है, पुराना है, उसको मॉडर्नाइजेशन किया गया है और अब एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनेगा, कोटा बूंदी एयरपोर्ट। तशेंच मंत्रिमंडळान कटक भुवनेश्वर आणि कोर्दा शारांक जोडपी सपदरी एक्सेस कंट्रोल कॅपिटल रिजन रिंग रोड ओडिशांत उबारपा हेतान 8307.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात अशी माहिती मंत्री वैष्णव हांणी दिली। ह्या रस्त्याच्या माध्यमांतल्यान थळाव्या उदरगतीक चालना मेळटली तशेंच कनेक्टिव्हिटी सशक्त जातली अशी आस्त तांणी ह्या वेळार उक्तायली। करोड़ रुपए की बहुत ही मॉडर्न हाईवे एक्सप्रेस वे की तरह का ये बनेगा, एक्सेस कंट्रोल्ड होगा फुली। टोटल 9814 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स आज सैंक्शन हुए हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो NH16 का हिस्सा कटक और भुवनेश्वर के बीच में से निकलता है, ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी कंजेशन है, तो लंबे टाइम से एक डिमांड थी कि इसकी एक रिंग रोड बने जिससे कि ट्रैफिक का फ्लो एक अलग तरीके से ठीक से हो। तो ये प्लानिंग की गई है। NH16 आप देखेंगे ऊपर पानीकोयली, चंडीखोल, चौद्वार, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा और नीचे टांगी की तरफ टुवर्ड्स चेन्नई और टुवर्ड्स कोलकाता ऊपर की तरफ। बीच में महानदी आपको दिखाई देगी, बहुत ही प्रसिद्ध नदियों में से एक है महानदी। और कटक से थोड़ा सा ऊपर टांगी से लेके टुवर्ड्स आटगढ़ लेके नीचे यहाँ पे भुवनेश्वर और खुर्दा को बाईपास करने के बाद में यहाँ पे रामेश्वर एक लोकेशन है, वहां पे आके ये जुड़ेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीच्या साबार फुडाऱ्यांची संसद भवनाच्या संकुलात बसका जाली। ह्या बसकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत घरमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच हेर महत्वाच्या फुडाऱ्यांनी वांटो घेतलो। ह्या बसकेत उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुके खातीर एनडीए वतीन वेंचणूक लढोवपी सीपी राधाकृष्णन हांचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भोवमान करून साबार फुडाऱ्यांक तांची वळख करून दिली। संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी हे बसके विशीं माहिती दिताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी साबार पक्षांक राधाकृष्णन हांकां समर्थन दिवपा विशीं आवाहन केलां अशें सांगलें। मौजूदगी में
उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय हुआ। एनडीए पार्टी के जितने भी फ्लोर लीडर्स हैं, एनडीए के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, सब ने गर्मजोशी के साथ आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील के उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है, उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी के दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। मजगती काँग्रेस पक्षाचे मुखेली मल्लिकार्जुन खरगे हांणी केल्ल्या औपचारीक घोषणेप्रमाण विरोधी पक्षा वतीन उपराष्ट्रपती पदा खातीर पी सुदर्शन रेड्डी हांची नेमणूक जाल्या। पी सुदर्शन रेड्डी हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश आशिल्ले। तशेंच आदले न्यायाधीश पी सुदर्शन रेड्डी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्या काळांत गोंयचे पयले लोकायुक्त आशिल्ले। एक्झियम 4 मोहिमे अंतर्गत इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाचेर वचपी पयले भारतीय कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल खासा संवाद साधलो। नवी दिल्ली हांगा आयोजित ह्या संवादात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतात फुडल्या अंतराळ मोहिमेत वांटो घेवपाक व्हडा प्रमाणात अंतराळवीर नेमपाचेर भर दिलो। तशेंच ह्या वेळार तांणी भारताच्या भारतीय स्पेस स्टेशन तशेंच गगनयान ह्या म्हत्वाकांक्षी मोहिमेविशीं लेगीत भासाभास केली। तशेंच कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांणी आपल्या अंतराळ यात्रेच्या अणभवाविशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां सविस्तर माहिती दिली। उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं। इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है। मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है। उससे तो ज्यादा अच्छा है सर। बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज्ड टू हो जाती है, वहां आप नॉर्मल हो जाते हैं। और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस, आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं, तो चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे। फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुभांशु शुक्ला हाचे कडेन संवसारांतले लोक भारतीयां विशीं कितें दृश्टिकोन दवरता असो प्रस्न विचारलो तेन्ना भारतीयां विशीं पुराय संवसारांत फक्त सन्मानाची भावना आसा अशी शुक्ला हांणी जाप दिली। बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते हैं। जी सर, मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया, जिससे भी मिला, सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है, सबको इस बारे में जानकारी थी। और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है। एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है। तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है। ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? संविधानीक संस्थांचेर आरोप करून तांकां वोट चोरी कमिशन ऑफ इंडिया अशें म्हणपी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचेर भाजपा फुडारी गौरव भाटिया हांणी खर टिका केल्या। तांची याचिका उच्च न्यायालय तशेंच सर्वोच्च न्यायालयानूय भायर मारल्या अशें तांणी म्हळें। न्यायालय में जाते हैं तो याचिका निरस्त हो जाती है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे वो बॉम्बे उच्च न्यायालय हो। लेकिन बड़ी पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। एक संस्था है जिस संस्था के तथ्यों पर, डेटा पर राहुल गांधी
संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं, वो संस्था है CSDS। राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे विदेश मंत्री वांग यी हांच्यामध्ये आज नवी दिल्लीत भारत चीन शीम वादासंबंधी भासाभास जाली। खासा प्रतिनिधी पावण्यावयली ही 24वी बसका आशिल्ली। फाटल्या 9 महिन्यात शीमेवयल्या परिस्थितीत सुधार जाला आणि दोन्ही देशांमधले संबंध घटमूट आसात। शांघाय सहयोग संघटन संमेलनात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटेकार जावपाचे आसात आणि या फाटभुंयेर ही बसका महत्वाची आसा अशें अजित डोभाल हांणी सांगले। There has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव। इसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ जल्दी। डॉक्टर ज्योति, जिसके लिए इतनी दया दिखा रही हो वो एक आतंकवादी है। मेजर आर्यन, मेरे लिए वो सिर्फ एक जख्मी इंसान है। मेरे देश का दुश्मन है ये। मेरा बस चलता तो उसके पैर में नहीं, सीधे यहाँ सर में गोली मारता। सेना की वर्दी पहनते ही शपथ ली थी मैंने कि देश के हर दुश्मन को मार गिराना है। और मैंने डॉक्टर की यूनिफॉर्म पहनते ही कसम ली थी कि हर मरते को बचाना है। ये दिल मांगे मोर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांणी आयोजीत पर्यटन परिसंवादात येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांच्या सयत वांटो घेतलो। ह्या परिसंवादाचो मुखेल हेत 2037 मेरेन गोंयच्या फुडाराचो पुनर्मंथन असो आशिल्लो। ह्या वेळार उलोवप करतना गोंय सरकारान 2037 मेरेन गोंयाक देशांतले सगळ्यांत पयले पुरायपणान विकसीत राज्य करपाचें ध्येय आंखलां आणि तें खरें करपा खातीर फक्त पर्यटनूच न्हय जाल्यार सर्वसमावेशक नदरेंतल्यान राज्याच्या उदरगती विशीं विचार करप गरजेचो आसा अशेंय मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। We have focus of whole Vikasit Goa 2037, not just only the single sector, but whole sector. आमकां Vikasit Goa 2037 म्हणून आमकां कंप्लीटली प्लॅन करपाक जाय। आवर टीम इज ऑलरेडी, आय थिंक सगळ्या जाणांक तुमकां मेळ्ळें आसतलें आमची टीम। मोस्ट ऑफ द टायम सगळ्या जाणांक मेळ्ळा। यू हॅव गिवन युअर सजेशन। इफ एनीवन हॅज नॉट गिवन युअर सजेशन्स, आवर चाणक्य ग्रुप इज वर्किंग ऑन दिस। They have discussing with all industry people. Whatever your suggestions you can give. We are launching our plan in the 19th of December 2025. 19 डिसेंबराक आमी आमचो प्लॅन लॉन्च करतले। जेन्ना माविनान म्हटलें इट इज इन ऑल सेक्टर, नॉट इन अ सिंगल सेक्टर। नो डाउट इट इज अबाउट आवर इंडस्ट्री, इट इज टुरिजम, इट इज अ मायनिंग, इट इज अ एडुकेशन, it is an infrastructure, the health infrastructure, tourism infrastructure, including our human resource, what type of human resource we want to create in the future. तशेंच येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान टॅक्सी चालकांच्या प्रस्नाचो संदर्भ घेवन उलयतना पर्यटन क्षेत्रांत बदल घडोवन हाडपाक पयलीं येरादारीच्या मळार आशिल्ले गैरसमज पयस करून डिजिटायझेशन आपणावप गरजेचें असो उलो मारलो। तशेंच गोंयचो पर्यटन वेवसाय हो गोंयच्या टॅक्सी वेवसायाक लागून बऱ्यापैकी प्रभावीत जाता अशें तांणी नमूद केलें। Everyone seemed to be getting or becoming one to oppose the digital footprint that is being brought in the taxi. That means, are we
concluding that we are going to be doomed for the future. We are going to have less people coming here as a consequence. I just want to speak only on transport. I can speak on everything, but I don't want. I will just tell you 2 incidents that took place. Recently, I traveled to Jaipur. I had this person escorting me from Indigo Airlines itself. She told me, "Sir, I love to come to Goa." I said, "Then come. Why are you not coming?" "No, I want to come with a friend of mine. We want to holiday in Goa." But she's not telling. I said, "Please tell me what is the problem." I dread to hear the word taxi, she told me. आयज संवसारीक फोटोग्राफी दिसा निमतान गोवा फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशनान कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान 18व्या वर्सुकी दीस कार्यावळीचे आयोजन केले। हे कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो। तांच्या सयत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव तशेंच प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे कार्यावळीत हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना फोटो पत्रकारांनी आपले कलेच्या माध्यमांतल्यान कसलेच तरेची अपेक्षा दवरिनासतना गोंयचे गिरेस्त दायज आनी संस्कृती आपल्या कलेच्या माध्यमांतल्यान संवसारा मुखार दवरल्या अशी खोस मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावन राज्यांतल्या फोटोग्राफरांक उर्बा दिवपा खातीर सरकार तरेकवार येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां कॅमेरा, लॅपटॉप तशेंच ई-बायक घेवपाक अनुदान दिता अशी माहिती दिली। खोस बघता अपोजिशन लिडरान सांगले तो टॉन्ट मारपाक सोडिना आता विधानसभेतली सवय म्हणजे अजूनही ताका अजून मातसो हितूंतल्यान भायर सरूंक ना। बट एनी हांव हे ऑफिस जे आसा हे म्हाज्याच टेन्युअरान दिला हांव मोठ्या अभिमानान सांगता आनी म्हाका गर्व आसा त्या बद्दल। ओके, तांकां बायक दिवपाची स्कीम म्हणजे हांवें फक्त अनाउन्स करून सोडूंक ना, म्हणजे फुडले बजेट येवच्या पयलीं तांकां बायकूय दिल्यो, इवन दो कॅमेराय दिल्यो आनी लॅपटॉपूय दिले। दोज आर एलिजिबल स्टेप बाय स्टेप आमी एवरी इयर हे दीत आसा। इन फ्युचर इन्फॉर्मेशनाची आमची स्कीम जी आसा पळय ती अशीच कंटिन्यू उरतली। इवन दो वी आर रेडी टू इफ यू आर ऑर्गनायझींग डिफरंट कायंड्स ऑफ द वर्कशॉप वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। आमकां नवीन फोटो जर्नलिस्ट हे जावपाक जाय। केंद्रीय आदिवासी समाज मंत्रालयान राबयल्ल्या आदि कर्मयोगी अभियाना अंतर्गत गोयच्या नामनेच्या आदिवासी समाजातल्या प्रतिनिधींनी काल 18 ऑगस्ट दिसा गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकर हांच्या फुडारपणाखाला राष्ट्रपती भवनात आयोजित कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या सयत भेट करून संवाद साधलो। ह्या वेळार सावड्डेचे आमदार गणेश गांवकर, दक्षिण गोंय भाजपाचे जिल्हो अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, पैंगीणच्यो सरपंच सविता तवडकार, भाजपा एसटी मोर्चाचे महासचिव मोहन गांवकर, भाजपा एसटी मोर्चाचे उपाध्यक्ष आणि तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोसा तशेंच खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक अजय गावडे हाजीर आशिल्ले। तुये हांगा 50,000 चौरस मीटर जाग्यार 120 कोटी रुपया गुंतवणूक करून रवींद्र भवनाची इमारत उबारपाची येवजण आसा। पहिल्या पावण्यार 55 कोटी रुपया खर्च करून हे संबंधान आमदार जीत आरोलकर तशेंच अस्थायी समितीच्या वांगड्यांची महत्वाची बसका जाली। पेडणे हो तालुको कलाकारांनी समृद्ध आसून लेगीत ह्या कलाकारांक फावो ती माची मेळनाशिल्ल्यान तांच्या कलेचें लुकसाण जाता। हाकाच लागून पेडणे तालुक्यांत रवींद्र भवनासारखी माची उपलब्ध करून दिवन ह्या कलाकारांक उर्बा दिवपाचो हेत आसा अशें आमदार जीत आरोलकर हांणी नमूद केलें। रवींद्र भवन म्हणटा ते आख्ख्या पेडणे तालुक्याचे कलाकारांचें एक स्वप्न आनी कितकीशींच वर्सां जालीं रवींद्र भवन मागणी तेंची आसली ती अशीच शिरकोन उरलेली। काही अडचणी येयले, जागे अलॉट केल्ले आर्ट एंड कल्चराक पूण ते फिजिबल जावंक ना आनी ते करता आसतना जेन्ना इलेक्शन्स आमचे आसले आनी कॅम्पेनिंग करतना सगळ्यांची कलाकारांची मागणी इतली जाल्ली की आमचे रवींद्र भवन बेगिनात बेगीन करचें म्हणून। सो सगळ्यांक दिसतालें की पयले फावट आमदार जाल्या उपरांत रवींद्र भवन हेचे म्हणजे येदे लिडर्स जाले पूण हेचे कडेन जातले की ना ह्यो प्रश्न आसलेलो। पूण ती म्हाकाय चॅलेंज आसलेली ते हे करता आसतना जेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केल्ली हे खरेंच नेसेसिटी पेडण्या खातीर आनी तेंच्यांनी कन्सर्न दाखयलो की बाबा हय पेडण्यान ह्यो रवींद्र भवन जावपूच जाय कित्याक कलाकार कितलेशेच कलाकार पेडण्याच्यान वयर सरल्यात आनी पेडण्याच्यान वयर सरून देशाचें नांव वयर काडलेलें आसा। केंद्रीय नवकरणीय उर्जा राज्यमंत्री आणि गोंयचे लोकसभा खासदार श्रीपाद नायक हांणी नवी दिल्ली हांगा आयोजित फिकी ग्रीन हायड्रोजन परिसंवाद 2025 ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। हे कार्यावळीचो मुखेल विशय धोरण, गरज आणि तंत्रगिन्याना बाबतींत समानताय हाडप जावन आसा। ह्या परिसंवादांत देश विदेशातले भागधारक, व्यावसायिक फुडारी, तज्ञ तशेंच नवकरणीय उर्जा क्षेत्रातले उपक्रमी वांटो घेतात। कार्यावळीत उलोवप करतना ग्रीन हायड्रोजन हे नवकरणीय उर्जेच्या क्षेत्रांत आश्वासन दिवपी आनी बदल घडोवन हाडपी उर्जा स्रोत आसा अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी नमूद केलें।
transformative solution. India has made remarkable strides in renewable energy. As of June 2025, our cumulative installed renewable energy capacity has reached approximately 237 gigawatt. It is a matter of immense pride that we have achieved this key NDC target 5 years ahead of schedule. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, India has set an ambitious yet achievable target of 500 gigawatt of non-fossil fuel-based capacity by 2030. Our ambition is clear. We want to make the India not only a major producer, but also a global hub for green hydrogen export, aiming to capture the nearly 10% of the global demand. आयचो दीस हो कोंकणी भाषेच्या इतिहासात महत्वाचो आणि गर्व उक्तावपी दीस थारलो. संविधानाच्या 8वे वळेरेंत उल्लेख केल्ल्या साबार 22 भाषांनी लोकसभेचे कामकाज आता अनुवादीत जाता आणि हातूंत आयच्यान कोंकणी, काश्मीरी तशेंच संथाली भाषेचो आस्पाव जातलो. हे विशयी आयच्या संसदेच्या सत्रांत सभापती ओम बिर्ला हांणी खासा उल्लेख करतना हो खीण फक्त अभिमानाचोच नासून भारत देशाची शक्त ही ताच्या विविधतायेन आसा आणि तातूंतल्यो वेगवेगळ्यो भाषा आणि बोली साबार लोकांक ह्या लोकशायेच्या सूत्रांत जोडून दवरता अशें लोकसभेंत सांगलें. अभी तक सदन में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 18 भाषाओं अर्थात असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में सुविधा प्रदान की जा रही थी. अब इसमें कश्मीरी, कोंकणी और संताली भाषाओं को भी शामिल कर लिए जाने से हम संविधान में उल्लिखित सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं. माननीय सदस्यगण, दुनिया में भारत की संसद है जिसमें 22 भाषा के अंदर हम साइमल्टेनियस उपलब्ध है. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी प्रतियोगी से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके प्रतियोगी क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट. मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है. ये कुछ काम नहीं कर सकेगी. अंदर से डिप्रेशन है सर. ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो. खेत खेत में कुछ जीतेंगे, कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो.
लंडन ते गोंय मेरेन चलपी एअर इंडिया विमान सेवा तात्पुरती खंडीत केल्ल्यान ते विशीं गोंय विधानसभेच्या अधिवेशनात लेगीत बरोच बोवाळ जाल्लो। हे फाटभुंयेर आयज गोंयचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी हो मुद्दो सभाघरांत उबारून बेगोबेग ही विमान सेवा पुनर्स्थापीत करची अशी मागणी नागरीक विमान मंत्रालया कडेन केली। हाचेर जाप दितना केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू हांणी शियाळी वेळापत्रक 2025 ही विमान सेवा परत एकदा सुरू जातली अशी स्पष्ट गवाही दिली। तशेंच संसदेच्या कामकाजा उपरांत तानावडे हांणी मंत्री राम मोहन नायडू हांचे कडेन खाजगी भेट करून लंडन ते गोंया मेरेन प्रवास करपी लोकांच्या सोयी खातीर ही सेवा बेगोबेग सुरू करचे खातीर विनवणी केली। क्रिकेट महासंघान UAE हांगा जावपी एशिया कप 2025 सर्ती खातीर भारतीय पंगडाची आयज घोशणा केली। ह्या पंगडांत सूर्यकुमार यादव हे कर्णधार आसून शुभमन गिल हाका T20 खेळा प्रकारांत परत एकदा भारताचे प्रतिनिधित्व करतना उपकर्णधार म्हूण ह्या पंगडांत आस्पावीत केला। तशेंच जसप्रीत बुमराह आनी कुलदीप यादव लेगीत ह्या पंगडांत खेळटाना दिसतले। तशेंच BCCIन भारतान सप्टेंबर म्हयन्यासावन सुरू जावपी ICC बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट करंडक सर्ती खातीर पंगडाची घोशणा करतना हरमनप्रीत कौर हांकां कर्णधार जाल्यार स्मृती मंधाना हांकां उपकर्णधार नेमल्यात। देशभरांतल्या साबार राज्यांनी फाटल्या कांय दिसांसावन सेगीत पडपी पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या। महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ सयत गोंयांतूय पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून जनजीण विस्कळीत जाल्या। कांय सुवातांचेर उदक तुंबिल्ल्यान ताचो येरादारीचेर प्रभाव पडलो। आजूनय पावस सुरूच आसा आनी येत्या 24 वरांतूय उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे तापमान 25.6 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो। केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेत जाले म्हत्वाचे निर्णय। कोटा हांगा ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट जाल्यार ओडिशा हांगा सपदरी एक्सेस कंट्रोल रस्त्या खातीर मंत्रिमंडळान दिली मंजुरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या फुडारपणाखाला एनडीएच्या बसकेत उपराष्ट्रपती पदाचे दावेदार CP राधाकृष्णन हांचो जालो भोवमान। विरोधी पक्षावतीन P सुदर्शन रेड्डी लढयतले उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी GCCIन आयोजित पर्यटन परिसंवादात केले उलोवप। 2037 मेरेन गोंयाक देशांतले सगळ्यांत पयले विकसीत राज्य करपा खातीर सर्वसमावेशक उदरगत करप असो ध्येय। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संवसारीक फोटोग्राफी दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत वांटो घेवन केले उलोवप। फोटोग्राफरांक आदार दिवपा हेतान सरकार राबयतले फावो त्यो येवजण्यो। मुखेलमंत्री आणि BCCIन एशिया कप 2025 खातीर दादल्यांच्या क्रिकेट पंगडाची केली घोशणा। भारतात जावपी ICC बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट करंडका खातीर लेगीत पंगडाची जाली निवड। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।